सध्या गोंयचें नुस्तें म्हणत आमी ताचेर बरो ताव मारता, पूण हे सगळें नुस्तें येता हेर राज्यांतल्यान. सरकार म्हणटा ह्या नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन मारूना, जाल्यार नुस्तें हाडपी एजंट सांगता हे सगळें राजकारण, पॉलिटीक. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष ओगी रावपाक तयार ना. ते म्हणटा ह्या नुस्त्याचेर बंदी घालपाक जाय. भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें हाडपी आनी गोंयाभर तशेंच जगभर नुस्तें एक्सपोर्ट करपी इब्राहिम शेख हो मडगांवचोच न्हय तर गोंयांतलो एक मुखेल नुस्त्याचो एजंट. गोंयांतल्यान कितल्या तरांचें नुस्तें खंयच्या राज्यांतल्यान येता आनी तें हाडपाक कितलो वेळ लागता हें सगळें ताणेंच गोवा 365क सांगलें. पूण तो म्हणटा तातूंत फॉर्मेलिन बी कांयच नासता, फकत झेल मारिल्लो आसता. आयकात तो कितें म्हणटा तें. सवाय आसा जाल्यार 30-40 ट्रक देखून येता, म्हारग आसा जाल्यार 10-12 ट्रक येता, 15 ट्रक येता, केन्ना 60 ट्रक येता. जेन्ना सवाय आसता तेन्ना लोक 10 बॉक्स व्हरता ते 20 बॉक्स व्हरता आनी तशेंच ते व्हरून तांचे सांगे, सावडे, केपें, काणकोण, कुंकोलीम, पणजी, म्हापसा, वाळपय, बिचोली, वास्को, कुट्टाळी हे सगळे कडेन नुस्तें वयता आमचे मडगांव मार्केटाच्यान. इतल्या कडच्यान कितलो टायम लागता येवपाक? केरळाच्यान म्हाका दिसता 12-13 वरान पावता. तमिळनाड आनी तुगे आंध्र प्रदेशान एक 36 आवर बी लागता गाडी येवपाक आनी महाराष्ट्राच्यान 8-10 वरां पावता गाडयो. सो प्रॉब्लेम कांयच ना. सेफ नुस्तें, सेफ खाया. कसले कसले जाती नुस्तें येता तुमगे फावटीन? गोंया म्हणटे बांगडे, ताल्ली, पेडी, वाणगां, पातोशी, पॉम्फ्रेट, इसवण, शिन्यान्यो, तिसऱ्यो, सुंगटां, लेपो, चणकां सगळे गोंया मडगांव मार्केट वर्ल्डा भितर फेमस मार्केट जावन आसा. आनी हांगा जे वेरायटी ते नुस्तें मेळटा ते वर्ल्डाचे खंयचे मार्केटान असले वेरायटी नुस्तें मेळना. काँग्रेस फुडारी आनी आमदार आलेक्स रेजिनल म्हणटा भायल्यान येवपी सगळ्याच नुस्त्याचेर बंदी हाडपाक जाय. आदलो मंत्री मिकी पाशेको तांच्याय फुडें वता. एका इब्राहिमाक राखण दिवपा खातीर FDAचे फॉर्मेलिनाचे रिपोर्ट विजय सरदेसायान बदल्ले असो सरळ आरोप तो करता. पूण हे आरोप नुस्तेकार एजंट इब्राहिम आणि मंत्री विजय सरदेसाय ह्या दोगांकूय निखालस मान्य नात. First step is to ban the outside fish which is coming specially from Andhra, which is confirmed. I am not talking it on my own. I think our government is not reading the papers well. I think so. They have lost. I have got cuttings here which I will distribute to you. That it is banned in other states. It has come on the press and it has come on all the papers. विजय FDA काम कोण मरे तेंगे थिंगा मार्केटां वचोन विजय मार्केटां कित्याक वयता? कित्याक विजयाक एवरीडे 5 लाख हप्ता पावता दिसाक. आनी तो मौलाना म्हणटा कोण रे? तो बायल मनीस मरे. ते सगळे थिंग एजंट आहाय तितल्याची होलसेल एजंट आहाय सगळे बायले. विजयाक केसो काम आहा थिंगा मार्केटां होलसेल मार्केटां वचपाक. सो दॅट मिन्स तेगे डे टू डे पॉट वता तेजेर हप्त्याचेर देखून तो थिंग गेला. आनी हे पयले हेंचे पयलीं क्रायम रजिस्टर्ड जावपाक जाय. दीस इज स्लो डेथ फॉर गोवान्स. I am not on the side of the traders. I only said that day कि nobody should try to attempt to create panic. हे कित्या खातीर? कित्याक सगळे गोंयकार आज भिवंक शकताले बाबा हे केन्नाच्यान चालू आहा, आमकां कॅन्सर जालो काय ऑलरेडी. सो अशें एक पॅनीक हाडची न्ही इतलेंच आमचें आहलें. आय हॅव नॉट कॉल्ड FDA to tell them to change the report. आता मिडिया रोखडी लागली की रिपोर्ट भायर येवचे पयलीं हांगा कशें कळ्ळें काय म्हणून. हांवें टेलिफोनिकली I found out because I was concerned. I was concerned because people have come to me and I am also concerned as a fellow गोंयकार. हितूंक कांयच तुमकां त्रास ना. हे पॉलिटिकल मोटिवेटिव्ह जाल्ले आसा. हे दुसरे जाता ते एक मुखाक हिंदू मुसलमान झगडपाक ते करता. आज हे नुस्तें खावपाचे प्रॉब्लेम करता. हे सगळे एक पॉलिटिकल लोक आपल्या फायद्या खातीर न्हू हे सगळे अशे न्यूज स्प्रेड केल्ले आसा. विजय आपल्या जाग्यार, इब्राहिम आपल्या जाग्यार. तो पॉलिटिकल तो मिनिस्टर, हांव एक बिझनसमॅन. म्हाका आनी ताका कसलेंच कनेक्शन ना. आय एम फ्रॉम हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम हीज व्हेरी गुड फ्रेंड. हांव सगळे पॉलिटिकल पार्टी कडेन मागता की तुमी गोंयकारा खातीर काम करा. सरकार आज ही आसतली, फाल्यां ती आसतली, परवा आनी कोण आसतले, पूण इन द फेवर इंट्रस्ट ऑफ गोंयकार, गोंयची पब्लीक खातीर तुमी सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल एक तुमचे आसा ते तुमी रेस्पॉन्सिबिलिटीन काम करपाचें अशें तेंचे कडेन मागता. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकार.